दिव्यवाणी 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 अर्गां तुका सुमियन जेजू होगळां तुका सुमियन जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक आयताराच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळूंक वेतांव संध्याकाळाचो 12वो आयतार. आमी एक घडीभर मागया. आज जुनाची तारीख 25. सर्वेस्वर बापा आगणेंत काकुळदारा तुका अर्गां आनी होगळाप आनी वखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता आमी आयकोवच्या वखदा पवित्रात्म्याच्या सक्तेन तूं आमकां बोर. आमी कितें वाचतांव आयकतांव समजा सारकें सर्गीची जाणवाय तूं आमकां फावो कर. ही सुवार्ता आमकां आशिर्वाद बेसांव तशेंच कुडीची भलायकी हाडून दी. हें मागणें आमी करतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घेवया आमी पयलें वाचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें हावासवर 20 दातावन 13. कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात तें म्हाका आयकता. सगळ्या वाठांनी आकांत. ताका गुन्यांवकार करा. ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडोन गाय म्हणून पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडये तो भुलोवन पासांत पडटलो. आमी ताचेर जैत व्हरतले हांव आनी ताचें फारीकपण घेतलें हांव. पूण एका बळवंत विराज सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा. देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले कित्याक ते सफळ जावचे नात. तांची सासणीक लज केदींच विसरोन वेची ना. दळबारांच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंतांची तपासणी करताय. काळजा मनां तूं पारखिताय. तूं तांचे कडचे घेतलोय ते फारीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. सर्वेस्पराक गायन करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. कित्याक ताणें दुबळ्याचो आत्मो नसत्यांच्या हातांतलो निवारला. अंतर्गीत किर्तन 6:9. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुजे पासो देवा ही निंदा हांव सोंसतां. तुजेच पासो ती लज हांव भोगतां. हांव जालां म्हज्या भावा भयणीक परकी. म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घरा सोमान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका केण्टेल्यांच्यो केबडायो म्हजेर पडत आसात. वेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुजे वर्ते दयेन म्हाका आयक देवा. विश्वासी धन्या म्हाका पाव. तूं सर्वेस्परा मोगाळ दयाळ काळजाचो तर म्हाका जाप दी. तुज्या अपार काकुळटीन म्हजेर दिश्ट घाल. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. हें पळोवन दुबळी धाकटी संतोसतली. देवदर्शन आशेतेल्यांची काळजां नव्या हुरूपान भरतली. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. कोड्यार आसलेल्या आपल्यांची तो बेपारवा करिना. सर्ग आनी पृथ्वी ताका वाखाणू. दर्यो आनी तांतल्यो जिवी ताची स्तुती करूं. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. सांपावलून रोमाघरा बरयल्ल्या पत्रांतल्यान वाचत हावासवर 5:12-15. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्सेस 12-15. भावां भयणीनो पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारान पातक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरनी आयलें. अशें सर मनशांनी पातक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. नियमशास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पातक जालें म्हणून अपराध लेखूंक जायनातलें. आदामच्या काळांतावन मोइजेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली राजवटकी चलयली. आदाम बरी देवाचें स्पश्ट फर्माण मोडून पातक आदारी नातलेल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो
अधिकार चलयलो. पूण हो आदाव उपरांत येवचो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हणयेत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्याने आदावच्या पातका मध्ये कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं सुमेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रास देवाची कुरपे देणी आणि त्या बरोबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कुरपे उदेशी मनशाक मेळलेली देणी आनीकी चड वर्ती म्हणयेत. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. सतसो आत्मो म्हजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सोमी आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष दितल्यात. शुभ वार्ता मातेव आवस्वर्दा ओळ 26-33 मॅथ्यू चॅप्टर 10 verses 26 to 33. त्यावेळी जेजून आपल्या 12 जाणां शिसांक म्हळें, मनशाक भिये नाकात. धांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडांत सांगा आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावून गाजया. कुडीचो जीव काडटेल्यांक भिये नाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते नात. बगार कोड आनी आत्मो दोनी कोणान नाश करूंक शकतेल्याक भियेया. गिरबोज्यो पयशाक 2 विकतात न्हय, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलाते विणें भुंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सकड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भिये नाकात. जायते गिरबुजां प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी. देखून मनशा वजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडटा ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा उजीर म्हजो म्हणून हांव परगडटलो. पूण मनशा उजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा उजीर हांवें नाकारतलो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर आमी नियाळ करया. पयल्या वाचपांत आमकां मेळचो संदेश गत आदार नातलेल्याचो जीव आणव्याच्या हातांतलो ताणें वाठायला. दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळचो संदेश आदावच्या पातका प्रास देवाचें कुरपे देणें अदीक मापान मेळ्ळें. आनी तिसऱ्या वाचपांत आमकां मेळचो संदेश कुडीचो जीव काडटेल्यांक तुमी भिये नाकात. मोगाच्या भावा भयणीनो, हे संदेश आमकां धैर्यान भरतात. सुमयाचो पाटलाव करूंक आमकां आपोवणें दितात. आमी घेवया आज गत आदार नातलेल्याचो जीव आणव्याच्या हातांतलो ताणें वाठायला. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. आनी जेरेमिया प्रवादी सांगता, जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. आज आमची समस्या तेच. कोण फाटल्यान उलयता ताच्या विशयान आमी चड टेन्शन करता. ताणें म्हज्या विशयान अशें म्हळें मू, तशें म्हळें मू म्हणून. आनी थोड्यांक एक संवय आसा फाटल्यान पुसपुसचें, मुखार उलोवंक धैर्य ना. ते एका लेखार मूर्ख म्हणयेत, फुलीश म्हणयेत. आनी हांगा कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत. ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आत 2 पडोन गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात. आनी हें कळीत आसलें प्रवाद्याक. प्रवादेपणाचें जिवीत, याजकपणाचें जिवीत, रिलिजियसाचें जिवीत, ह्या सुवार्तिकाचें जिवीत इतलें सुलाभेचें जिवीत न्हय. पुसपुसचें, तांच्या विशयान नाका जाल्यार उलोवचें, खबरो करचें, हें सक्कड एक कॉमन ट्रेंड जावन गेलां. तें करना शिवाय थोड्यांक न्हिदी पडना. आमकां हाच्या विशयान जावं पर तूं एक टिचर जावन, एक प्राध्यापक जावन, या गोळी मंडळीचो सांदो जावन, मोरयाळ सोडेलेतीन आसून, ह्या विविध संघटणी वावर करतना हें पुसपुसचें तुमकां आसताच. पूण
आमी तवळो कंगाल जावचे न्ही, आकांतांत भरचे न्ही. जावं पुरो थोडे आमचे पडणे आमी केदां पडतो म्हूण राखोन आसात. तेंच सांगता जेरेमिया प्रवादी, हांव केन्ना आदलोवन पडन गायी म्हणून पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडये तो बुलोवन पासान पडटलो, आमी ताचेर झीत व्हरतले आनी ताचें बारीकपण घेतले. पण एक रिवेंजफूल कॅरेक्टर थोडे कडेन कित्याक प्रवादी सत उलयता. सतसो आत्मो आयिल्ल्या वेळार अहंकार डिस्टर्ब जाता, वायट डिस्टर्ब जाता, सैतान डिस्टर्ब जाता. तो विविध रितींनी तो बरें काम पाडाव करूंक पाड करूंक पळयता. पूण एका बळवोत विरा सारको सर्वेस्वर म्हजे सगळें आसा कॉन्फिडन्स. एक आमकां येवचें नेगेटीव फिलींग, आमच्या फाटल्यान उलोवचें, आमकां आयकूंक मेळटा हें सगळें जाल्यार दुखचें. पूण आनी एक आत्मविश्वास आमचे थंय. जेजू सांगता न्ही, कुडिसो कितें सांगलें, कुडिसो जीव काडटल्यान तुमी भियेनाकात. पण ही वचपाक एकामेका ताळ पडटात हांगा. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्वर म्हजे सगळें आसा, देव म्हजे सगळें आसा, गॉड इज विथ मी, इमॅन्युएल म्हजे सांगाता आसा. आनी ते म्हजेर देखून म्हजे सर्वेस्वर म्हजे सगळें आसा, देखून म्हजे दुस्मान आदलोवन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात, ते लजेन भरतले, कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तर तुका कोण विरोध येता, इसाया प्रवादी 50:4-17, तुजे विरोध वापरून केल्ले हातेर सुफळ जावचे ना. कोणेय तुमकां असो अनुभव जाता हें वाक्य काण वाचा. Isaiah 50:4-17, Isaiah 50:17. Whatever weapon that comes against you will not be prosperous. I will love and take care of you. तुझे विरोध वापरून केले हातेर सुफळ जावचे ना. हातेर ते खोबराळे चाडयाळे हातेर गॉसिपा हे सक्कड हातेर यशस्वी जावचे ना. आनी तुजो प्रतिवादी सोलवतलो, हांव तुका झैत दितलो. म्हणजे आयचे वाचप आमकां आत्मविश्वासान भरता. देखून म्हजे दुस्मान आदलोवन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात, ते लजेन भरतले, कित्याक ते सफळ जावचे नात. तांची सस्मीक लज केदींच विसरून वयची ना. दरबारांच्या सर्वेस्परांतूं नितीवंताची तपासणी करताय. सर्वेस्पर तुका कळीत आसा, नितीवंत कोण, अनितीवंत कोण, पातकी कोण, घातकी कोण, हें सकट तुका कळीत आसा. तूं तपासणी करताय, काळजा मनां तूं पारखिताय. जेरेमिया 17:9, मनशाचें काळीज कापाटी तें बरें करूंक जायना, ताचो ठाव घेवंक कोण सकता. हांव सर्वेस्पर ताच्या काळजाची परीक्षा करता, अंतस्करणाची तपासणी करता, आनी म्हाका लिपोवन आसतलें कितेंच ना. पळय, आज काळजा मनां तूं पारखिताय, वय आमचें काळीज मन तो पारखिता. तूं तांच्या कडचें घेतलोय तें पारीकपण म्हाका पळोवंक दी, कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला. सबार पोटी सबार तक्रार येतना आमी देवाच्या हातांत सोडी जाय, कित्याक देव ते तक्रार पळयतलो. आमी तांतू पडचें बुडचें रडचें न्ही, ओडून व्हरचें न्ही. बगार आमी ह्या संवसारान मोगान तिरासणेन भावार्थान भरोशान आमी जिवंक आसा. सर्वेस्पराक गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळेसो आत्मो नसत्याच्या हातांतलो निवारला. म्हणजे सर्वेस्पराक आमी सदांकाळ स्तुती वाखाणी करी जाय. आनी तो आमचो आत्मो नसत्याच्या हातांतलो पासांतलो राखतलो. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमी गत आदार नातली न्ही, आमकां गत आदार आसा. क्रिस्त आमच्या खातीर आसा, सोमी सर्वेस्वर आमच्या सगळें आसा. आनी आयचें किर्तन आमी नियाळ्ळें, किर्तन 69, Psalm 69. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. एक ग्राणें, एक मागणें, एक विनवणी, तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुजे पासत देवा ही निंदा हांव सोंसतां, तुजेच पासत ही लज हांव भोगतां. हांव जालां म्हज्या भावा भयणीक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज, तुका केण्टेल्यो केबड्यो म्हजेर पडत आसात. हांव हें सकट सोंसतां सर्वेस्परा, लज भोगतां. हांव जालां भावा भयणी परकी, दायजा गोत्रां परदेशी, कित्याक तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज, आनी तुका केण्टेल्यो केबड्यो म्हजेर पडत आसात.
तुज्या उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. आनी मागता किर्तनकार, बेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुज्या लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुजे वर्ते दयेन म्हाका आयक देवा विश्वासी दुनिया म्हाका पाव. तूं सर्वेस्परा मोगाळ दयाळ काळजो असो तर म्हाका जाप दी. तुजे अपार काकुळतीन म्हजेर दिश्ट घाल. तुजे उदंड दयेन म्हाका आयक सर्वेस्परा. हें पळोवन दुबळी नक्ती संतोसतली. देवदर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या उरूपान भरतली. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. कोड्यार आसलेल्या आपल्याशी तो बेपारवा करिना. सर्ग आनी पृथ्वी ताका वाकाणू दर्यान तांचे जिवी ताका स्तुती करूं. म्हणजे देवदर्शन आशेतल्यांची काळजां उरूपान भरतली. सर्वेस्पराक जो कोण सर्वेस्पराक राखून आसा तो हुरूपान भरता. तर आज ह्या वाचपांत आमकां एक आशिर्वाद आनी आमकां एक बरवसो दोनी ह्या वाचपांत किर्तनांत आमकां मेळटा. दुसरें वाचप रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांतलें. पाऊल आमकां सांगता, भावा भयणीनो, एका मनशा वरवीं संवसाराक पातक भितर सरलें आनी पातका बराबर मोरणी आयलें. कोणा वरवीं? आदामा वरवीं. अशें सर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. आज मोर्न आमकां आयलें आदामांत हांव, देवात हांव न्ही. देवान मरण रोसूंक ना म्हूण सांगता आनी कोणाच्या स्मरणान देव संतोश पावना म्हणून बायबल आमकां सांगता. तर नियमशास्त्र नातल्ल्या वरवीं कायद्या विरोध पातक जाले म्हूण अपराध लेखूंक जायनातलें. आदामच्या काळांत हांव मोइजेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली राजवडकी चलयली. आदामच्या काळांत हांव मोइजे तर नियमां नातली. कितें सांगता म्हळ्यार नियमशास्त्र नातल्ल्या वरवीं कायद्या विरोध पातक जाले म्हणून अपराध लेखूंक जायनातलें, तें नियम नातलें. आदामच्या काळांत हांव मोइजेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली राजवडकी चलयली. आदाम बरी देवाचें स्पश्ट फर्माण मोड पातक आदारी नातलेल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो. पातक केल्ल्यांचेर मात्र न्ही, पातक करिनातल्यांचेरय मोर्नान अधिकार चलयलो. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हूण येता. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदामाच्या पातका मदें कसलीच सर ना. पण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदामाच्या पातका मदें कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं सुमेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळ्ळेली देणी आनीकी चड वर्ती म्हूण येता. पळय, जेजूचे कृपे कितें म्हणटा हांगा, हाच्या परिणामा प्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळ्ळेली देणी आनीकी चड वर्ती म्हूण येता. तर जेजू उदेशी आमकां मेळ्ळी देणी वर्ती जावन आसात. तर आमचो देव वर्तो जावन आसा, सोमी वर्तो जावन आसा. मातशे भाव भयणीनो, आमी पातक केलां जाल्यार बेजय म्हणना. पश्चाताप फाटीं येया. जेजू क्रिस्ता मरेफात देव आमकां बक्षिता. आयचो उद्गार सांगता, सतसो आत्मो म्हजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सोमी, तो पवित्र आत्मो. आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष दितल्या. सतसो आत्मो तुमच्या भितर येताना तुमी जेजूक साक्ष दितल्यात. आयच्या मातेवाच्या वांजलांत आयकल्लें वाचप आमकां सांगता, जेजू ताच्या शिसांक देर दिता. देर दिवन सांगता, मनशाक भियेनाकात. सबार जाण भियान मरतात. मनशाक भियेनाकात. जर तर हांव भावार्थान घट आसा, देवाचें उतर म्हाका कळीत आसा, क्रिस्ताच्या मोगांत आसा, साक्रामेंतांत हांव जियेता, उपदेश हांव पाळटा, हांवें कोणाकच भियेसय म्हणना. देव आमचें काम करता. मनशाक तुमी भियेनाकात. दापून आसा तें सकळ उक्तें जातलें. कितें दापून आसा तें भायर येतलेंच. कितें म्हजी पातकां लिपोवन दवरलेले ती म्हज्यो जिविताचे गणितां जर तर हांव वळखना जाल्यार उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सकळ परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा आनी तुमकां बुटान सांगलां तें पाक्यार तावन गाजया. म्हळ्यार कितें? म्हजें उतर तुमी जिरोवन घेया, जिखून घेया आनी तें परगट करा. तें उतर सोडवण दिवचें, सालवासां हाडचें उतर जावन आसा.
जेजू सांगता कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाका आता, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक सकतेनांत. कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात, कित्याक आत्म्याचो जीव काडूंक सकतेनात. साबार हिंसा आमकां मेळटा. मार्टरडम आमी म्हणटा. कितल्या जाणांक त्या आयसिसान लगड काडलें, ह्या आमच्या गांवांत मातांतल्यांनी लगड काडलें, ओरिसांत आनी उरिल्ल्या गांवांनी. ह्या दिसांनी मणिपुरांनी आमी पळयता. हें सगळें आसतलेंच कुडीचो जीव काडटल्या भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक सकतेनात. बगार कोड आनी आत्मो दोनी एमकोणा नाश करूंक सकतल्याक देवाक तुमी भियेया, देवाक लागीं येया, देवाक भियेया. गिरबुजो पयशांक दोन विकतात न्हय, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाच्या कबलाते विणें भुंय पडना. म्हणजे एकच एक वस्त त्या सर्गा संवसारांत, ह्या संवसारांत येवच्यो बापाच्या कबलाते विणें जावं बरो कितेंय जिवी ते बापाच्या कबलात आसा, कित्याक बाप ह्या संवसाराचो धनी जावन आसा. तो हो संवसार चलयता. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सकड मेजून दवरल्यात, देखून तुमी भियेनाकात. पण आज केस लेगून देवान मेजून दवरल्यात, हाचो म्हण टेन्शन करी जाय म्हणना. केस लेगून मेजून दवरल्यात, देखून तुमी भियेनाकात. जायते गिरबुजे प्रास कितल्याक सड मोलाचे तुमी, जायते गिरबुजे प्रास कितल्याक सड मोलाचे तुमी. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जायत्या गिरबुजां प्रास चड मोलाचे जावन आसा आनी देव आमचो मोग करता. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडटा, तर आमी कोणाकी हांव जेजूचो पाटलावदार न्हय म्हूण सांगोंक नजो. कोण परगडटा ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडटलो. ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडटलो. तर हांगा कोण जेजूक साक्ष दिता, जेजूक विटनेस, अनू विटनेसस. आनी जेजूचो म्हूण तो ह्या संवसारान जियेता आनी दुसऱ्यांक कळीत करता. बापा हुजीर जेजू आमकां वळखतलो. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता, नाकारचें म्हळ्यार मिसाक वचनासतना रावचें, देवाचे उतर वासिनासतना रावचें, मागण्यांक बसनासतना रावचें, उपदेश पाळिनासतना रावचें, साक्रामेंतान जियेनासतना जियोवचें म्हळ्यार तो नाकारता. आनी ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर हांव नाकारतलो. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमकां स्पश्ट संदेश दिला, देवाक स्विकार करा, सोडवणदार म्हणून जेजूक मानून घेया, देवाक लागीं सरा आनी तुमचें जिवीत देवा खातीर जियेया. मागया. सर्वेस्पर बापा, तुका अर्गां होगळाप आनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. सद्याकाळाच्या 12वा आयताराची वाचपां आमी नियाळ्ळी. आयताराच्या दिसा ही वाचपां नियाळना. येवकारिस्ती बलिदानांत वांटेली जावंक आमकां कृपा बोड घटाय दी. जी कोण देवातावन पयस आसात, क्रिस्ताक वळखनासतना पयस आसात, क्रिस्तांव जावनी वळखनातले बरी जियेता, तांचे तुजी दया देवन येवं दी. ह्या घडी हांव मागता, ही सुवार्ता आयकल्या सर परजेचेर तांचे अपमान अवमान सकड पयस कर. तांकां धैर्य दी. धैर्याच्या आत्म्यान तूं बोर भिवकुरें मौन काडूडय. कुडीची भलायकी, मतीची भलायकी, आत्मीक भलायकी, सामाजीक भलायकी, आर्थीक भलायकी तूं तांकां फावो कर. ही म्हजी सुवार्ता आयकोवच्या गांवांत परगांवांत आसच्या सगळ्या परजेचेर आशिर्वाद घाल. हे सुवार्थेद्वारे तांची काळजां मनां रिन्यू नवी जावन दिता. आनी अशें सर्वेस्पराक ती वाक काडून फावो जावन दिता. कुटुंबा मागण्याद्वारे, देवाचें उतर वाचच्या द्वारे, साक्रामेंताच्या जिवान जियोवच्या द्वारे, उपादेश पाळच्या द्वारे आनी इगर्ज मातेंत क्रियाळ जावन वांटेली जावच्या द्वारे तांकां जाय जाली सकत पवित्रतेची घटाय तूं दी. तुका ती साक्ष जावन दिता. सूर पिडा आशिल्ल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बांदून म्हणून पनुडयता. जी कोणी सुवार्ता आयकता, तुमच्या कुडीर आसची पिडा, तुमच्या जिवितांतची समस्या सकट सर्वेस्वर फोड करून तुमची तेसावां बेसावान बोदलो तुमकां आशिर्वादीत करून दी म्हूण हांव मागता. सर पदवेदार देव, बाप, पोत आनी पवित्र तुमचेर आशिर्वाद घालूं. जेजूच्या नांवान तुमकां जैता. जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. आमेन. जाता तितल्या लोकांक हो संदेश व्हॉट्सॅपाचेर हे लिंक तुमी फॉरवर्ड करा आनी तुमचे कॉमेंट कितें आसा ह्या सकल बरया. ते आमकां आनीक सुवार्ता परगट करूंक एनकरेज, प्रोत्साह दितलो. म्हजे खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावां खातीर मागा. आमेन. दिव्यवाणी